अजूनही अशेंच थिंकींग आहा की 3 वर्सां सकयलच्या भुरग्याक अस्थमा म्हणून लेबल करपाचो न्हू, पूण अस्थमा 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक सुद्दां डिटेक्ट जाल्लो आहा, कळ्ळें न्हू. सो अस्थमा 2 वर्सां सकयल जायना म्हणटा ती चुकीची समज. आतां कशें समजपाचें की 2 वर्साच्या सकयल्या भुरग्याक आमी नॉर्मली लेबल करपाक फाटीं फुडें जातात, कित्याक मातशी व्हायरल इन्फेक्शनां जाली, ब्रोंकियोलायटीस म्हणटात ताका, नाल्यार वॉलरी म्हणून आसता, वीज असोसिएटेड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, व्हायरस ती, तितूनय कुंय 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 जाता, भुरग्याक खरच मारता, आनी तुका दिसता की अस्थमा भशेनूच प्रकार, तपासलो सिमटम्स सगळी सेम. पूण जशें भुरगें हळू 3 वर्सां वयर वयता ते ऑटोमॅटीक बंद जाता. सो 3 वर्सां सकयल आतां अस्थमा 2 वर्सां सकयल कोणाक म्हणपाचो, जर ताका थंडी जायना, जोर जायनासतना, म्हणजे व्हायरसाचें इन्फेक्शन नासतना जर ताका कुंकू जावपाक लागलें आनी ताका सेपरेट मोर देन 3 एपिसोड जाले, म्हणजे आतां एक जालो 2 म्हयन्यान आनी एकदां जालो 3 म्हयने, तिनूय खेपो ताका थंडी बिंडी कांय ना, व्हायरल इन्फेक्शन ना, फक्त कुंकूच जालें. आनी ताका जर ल्हानपणान एक्झेमा आसलो, एक्झेमा म्हणून स्किनाचें एलर्जी, तोंडाक पॅच येवप, हातीक पॅच येवप, भितूंतल्यान उदक येवप, खाज येवप, ताका एक्झेमा म्हणटात. ते एक्झेमा जर भुरग्याक आसलो नाल्यार आवयक नाल्यार बापायक तिनां भितरली खंयची एक एलर्जी असली, एक तर एक्झेमा, अस्थमा नाल्यार एलर्जीक रायनायटीस म्हणजे धुळीची एलर्जी, शिको येवप, अशेंच समजून येयला की जर एकट्या मनशाक, एकट्या पेरंटाक जर असली एलर्जी असली तिनां भितरली एक, जाल्यार भुरग्याक जावपाचे चान्सीस 40%. जर 2 पेरंटांक असली जाल्यार तो चान्स भुरग्याक अस्थमा जावपाचो 80%. आनी 2 पेरंटाक आसून ताच्या भावाक किंवा भयणीक आसलो जाल्यार ताचो चान्स आनी चड. सो आमकां कितें करपाक जाय, अस्थमा सिलेक्ट आवट करचो पडटा. 2-4 भुरगीं येत, एकाच्या हितून फॅमिली ना, ताका एलर्जी ना, कांय ना, आनी ताका जर अशें जाता जाल्यार तो अस्थमा आसपाचो चान्सीस कमी. जर ताच्या फॅमिलीन स्ट्रॉंग हिस्ट्री आसा, आवयक अस्थमा आहा, बापायक अस्थमा आहा, भयणीक अस्थमा आहा, तो जरूर अस्थमात आसतलो. हे रफ पद्दत समजपाची. पण अस्थमा 6 म्हयन्यांच्या भुरग्याक सुद्दां जावंक शकता, पूण आमी जाता तितके 2-3 वर्सां सकयल अस्थमा लेबल करपाक अवॉयड करतात. मातसो सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हॅलो, हां, कोण उलयता? हॅलो, हां, विचार. म्हजें नांव मारिया. म्हाका एक 7 म्हयन्याचें भुरगें आसा. सो ताका हॉस्पिटलान ती BCG वॅक्सीन मारलेलें न्हू, सो तेच्या हातीर ते अजून ते ओपन हे फुटूंक ना, ते ब्लिस्टर कसो आसा. कितले दीस जाले आतां? सॉरी, कितले दीस जाले ते इंजेक्शन दिवन? कितले दीस जालो? दीस म्हणजे आतां 7 म्हयने जाले ताका. ऑक्टोबरान 8 ऑक्टोबर जाला ते, आनी ताका 11 ऑक्टोबराचेर BCG मारलेलें. तो ब्लिस्टर आसा अशें म्हणटात. आतां नॉर्मली BCG दिल्या उपरांत 1-2 म्हयन्यान त्या जाग्यार पुळी कशी येता, ती पुले येता, फुट्टा आनी मागीर डाग उरता. हें नॉर्मल सिक्वेन्स BCG दिल्या उपरांत. पूण थोड्यांक मातशी गुटली कशी येता, ती फुटाना, डाग बी उरना, आनी थोड्यांक कांयच येना. पूण लेटस्ट थिंकींग कितें, जर एकदां BCG दिला, पुळी येवंक ना, गांठी येवंक ना, जाल्यार मोस्टली इट इज टेकन अप. आतां दितानाच जर कितें मिस्टेक जाली, चामडीक दिवपास म्हणून चांगडेपणां बी गेली जाल्यार केन्ना गांठ येना. आतां तुका 100% प्रूफ जाय की BCGचो इफेक्ट भुरग्याचेर येयला काय ना, कित्याक 2 म्हयन्यांनी नॉर्मली वयर सरपाक जाय ती, जाल्यार आमी दुसरी मांटूस टेस्ट म्हणून करता, PPD टेस्ट म्हणून करता. हातीक एक ल्हान इंजेक्शन दिता, ते 2 दिसांनी तेजें रिएक्शन पळयता. तें जर रिएक्शन येयलें म्हणजे हेजो अर्थ तुज्या भुरग्याक BCG लागू जाला, ती डाग ना येवं पूण BCG लागू जाला. ती जर टेस्ट नेगेटीव येयली जाल्यार तुजी भुरग्याक BCG लागू जावंक ना. बरोबर. हेजो अर्थ, आनी तुका जर फुडें प्रोटेक्शन जाय ताका जाल्यार मागीर परत रिपीट BCG करूं येता. पूण चडशे फावटी पुळी सुद्दां येवना जाल्यार केन्ना केन्ना BCG अपटेक जाता, आनी ही टेस्ट करून पळोवपाचें आनी मागीर डिसिजन घेवपाचो. ब्लिस्टर आयला म्हणजे इट इज गॉन इन द स्कीन, ताका लागला ती फुटून मार्क उरकुपाकूच जाय म्हणून अशी गरज ना. तिका जर मात्तूय रिस्क घेवपाची ना जाल्यार PPD टेस्ट करून पळोवपाची. तो आपुणूच तशें BCG खुबदां केन्ना केन्ना रिएक्टिवेट जाता, BCG परती उक्ती जाता, परती क्लोज जाता, अनलेस खायकेन मोठो गांठ येयली त्या ब्लिस्टरा खातीर, तेज्या वयर ट्रिटमेंट दिवपाची कांय गरज ना. सर, म्हाका सांगू एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हॅलो, हां, हॅलो दोतोर न्हू, हॅलो हॅलो, उलय. दोतोर, म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय आसलो. विचार. दोतोर, कितें जालें न्हू, म्हागेले 2 जाण चेडे आहा बारीक, आनी ते म्हागेले हांव पयलीं हांव शॉर्ट म्हणल्यार हांव एक मोडू आहा. शॉर्ट? ते दोगांनी म्हागे चेडे हय बारीक आहा. हय. आनी म्हागेले दोगांनी चेडे आसा पळय, ते दोगांनी ते मोडी जाल्या. हय. म्हणटरी तांकां हांव मामुली हॉस्पिटलांत दाखयतालो.
म्हणटरी परत बाबूला हॉस्पिटल म्हाका दाखोवन ताका हाडटालो दोतोर म्हाका सांगतालो की तांकां एडमीट करचें पडटलें अशें म्हूण सांगतालो. म्हणटरी तेणें म्हगेलें रगत म्हगे चेड्यालें रगत काडलां म्हगेलेंय रगत काडलां आनी एकलो हांगा 8 वर्सांचो तोय तेजो सीम आसा आनी एकलो 4 वर्सांचो तोय बी तेजो आसा. म्हणल्यार हेजे बद्दल म्हाका कितें सांगूंक शकता तर तूं? आनी तांकां काय प्रॉब्लेम ना? प्रॉब्लेम जेवता भरपूर पूण म्हणजे बाकीचे आनी कसलो प्रॉब्लेम ना, फक्त त्यांची उंची कमी आसा म्हणजे मोटवे आसा होच प्रश्न अशें तुम्ही म्हणटा न्हय? हय 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 तेंची उंच वाड जायना. वजन बी सारकें आसा हेंचें? वजन एक धाकल्या चेड्याचें वजन आहा 9 किल, एक वर्सा 4 वर्सां. एकल्याची वजन आहा 8 वर्सांचो तेजे आहा 12 किल. तू उंचीचे उलयता काय वजनाचे उलयता? उंचीचे 12 किलो हांवें विचारलें तिका वजन बी सारकें आसता कशें म्हणून. सो ती मातशी शॉर्ट आसा, भुरगीं शॉर्ट आसा, सो शी वॉन्ट टू नो इफ देर इज एनी चान्स दे कॅन इनक्रीज द हायट. आता भुरग्याची उंची कमी आसपाक हेका खूब कारणां आहात. इतकी कारणां की 100-200 कारणां आसात. आता इम्पॉर्टंट पळोवपाचें आमची लांबी फायनली जाता कितकी हे डिसायड कोण करता? हे आमचे जीन्स करतात. जीन्स आमकां कोणा कडल्यान येता? हे आवय कडल्यान आनी बापाय कडल्यान. आता फायनल भुरग्याची हायट कितकी जातली ही कॅल्क्युलेट करतले मिड पॅरेंटल हायट म्हणून आसता. एक फॉर्म्युला आहा, आवयची हायट काडपाची बापायची काडपाची, ते फॉर्म्युला प्रमाणे तुका फायनल हायट भुरग्याची कितकी गावता ती कळटा. हेज्या वयर तुज्यान हायट वाडोवना. अशें आतां वाडोवपाक खूब प्रकार येयल्ले आहा, ग्रोथ हॉर्मोन बिर्मोन म्हणटा ते म्हारग इंजेक्शनां, पूण नॉर्मल पेशंट जर आसात ताका आमी ती वापरिनात. सो दॅट इज युअर पोटेन्शियल हायट. फाल्यां पिगमेन म्हणूं येना की आपल्याक इंग्लंडा इतके लांब कर लोकां इतके पिगमी लोकांक, कळ्ळें न्हू? तुजी ती पोटेन्शियल. आतां सेकंडरी कॉजीस भुरगे कित्याक वाडना उंची जाल्यार ताका खूब कारणां आहा. फर्स्ट कारण आमच्या देशान म्हणटा तें डायट. भुरग्याचें जर डायट पुअर आहात जाल्यार फर्स्ट थिंग अफेक्ट कितें जाता जाल्यार वेट. तरी तुजें डायट इम्प्रूव जायना जाल्यार नेक्स्ट थिंग वीच गेट अफेक्टेड इज हायट. आनी लास्ट थिंग तुजें अफेक्ट जाता इज हेड सर्कम्फरन्स म्हणजे तकलेचो आवाटो. कित्याक बॉडी ट्रायज टू प्रोटेक्ट ब्रेन इम्पॉर्टंट. वेट कमी जावंक शकता, हायट कमी शकता, पूण मेंदू तितको इम्पॉर्टंट. पूण फायनली तुजे तरी आसतना जर तुजी कांय इम्प्रूव जायना जाल्यार मागीर तुजो मेंदू बारीक जाता म्हणजे हेड सर्कम्फरन्स. हे नॉर्मल सिक्वेन्स. आतां उंचे बाबतींत थोडे भुरगे मोठे आसतात आनी आवय बापूय दिसता की ते शॉर्ट आहात म्हणून, कित्याक मोठे असल्या कारणान ते शॉर्ट दिसपाक लागतात. पूण तेंचे जर तूं काडशी हायट जाल्यार हायट चड आसता. जेन्ना भुरग्याची हायट मोठो आहा पूण हायट चड आहा ताका चड करून एंडोक्रायन प्रॉब्लेम नासता. अनदर कॉमन कॉज ऑफ शॉर्टनेस इज एंडोक्रायन. एंडोक्रायन म्हणून आमच्या आंगान ग्रंथ पेशी आसता, तितूंतल्यान रस येता उंची वाडपाचो. थायरॉयड म्हणून आसता, थायरॉयड कमी आसल्यार उंची वाडना भुरग्याची. ग्रोथ हॉर्मोन म्हणून आसता, तो असल्यार वाडना. पूण एंडोक्रायनाच्या बाबतींत कितें आसता भुरगे हायटीन शॉर्ट आसता पूण आंगान स्थूल आसता. कळ्ळें न्हू? नाजाल्यार उलटे आहात, जर आंगान जर स्थूल आसलो तो पूण तुजी उंची चड वाडटा जाल्यार तुका एंडोक्रायन प्रॉब्लेम आसूं शकना. सो दीज आर रेअर. पूण तेच्या मदीं बाकीची खूब कारणां आसा. तुका जर परत परत युरिनान इन्फेक्शन जालें, तुका लिव्हर प्रॉब्लेम आहा, किडनीचे डिजीज आहा, तुजे डायजेस्टिव्ह सिस्टम सारकें ना, तूं खाता तें पचना म्हणजे तुका परत परत संडास जावप. आनी सेकंड थींग आमच्या कम्युनिटीन कितें जाता, प्रत्येक इलनेसा फाटल्यान बॉडी फाटी सरता. वेट वाडपाचें, हायट वाडपाचें, तुका जर परत परत इन्फेक्शनां जावपाक लागली, गॅस्ट्रो खातीर एडमीट जावपाक लागलो, निमोनिया जालो एडमीट जालो, त्या टायमार तुजी उंची वाडना आनी मागीर कॅचअप ग्रोथ म्हणून जाता म्हणजे मागीर सगळी वाडटा. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज एक व्हॅल्यू ती सांगता तसो की बाबा आपलो भुरगो इतक्या हायटीचो आहा, दोतोराक हेल्प कांयच जायना. त्या भुरग्याक ग्रोथ चार्ट म्हणून आसतात. इवन हेल्थान सुद्दां वचत जाल्यार ते ग्रोथ चार्ट दितात, तेजेर मार्क करपाक जाय. आयज इतकी हायट आसली आनी 2 म्हयन्यांनी इतकी आनी 2 म्हयन्यांनी इतकी. नॉर्मल हायट वाडटा कितकी 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर पर इयर. सुरवातीक हायट फास्ट वाचता भुरग्याची. एक जाताना भुरगो 50 सेंटीमीटर, वर्साचेर 75 जाता, 2 वर्साचेर 85, 3 वर्सांचेर 95 जाता, 4 वर्साचेर भुरगो 100 सेंटीमीटर जाता. त्याच्या नंतर वाडप स्लो, वर्साक 5 ते 6 सेंटीमीटर. जर तुजी 6 म्हयन्यान 3 सेंटीमीटरा सकयल जर हायट वाडटा जाल्यार समथींग टू वरी. जर तुजी भुरगीं वर्साची वर्सा 5 सेंटीमीटर वाडटा पूण आसा मोठो पूण वाडटा, ताका कॉन्स्टिट्युशनल डिले ऑफ ग्रोथ म्हणटात. कॉन्स्टिट्युशनल डिले म्हणजे कितें, तुज्या आवय बापाय कडल्यान तुजें कॉन्स्टिट्युशनूच तशें येयलां म्हणून तूं एका जाग्यार शिरकोंक ना, तूं वाडत आहा पूण तूं स्लो वाडटा. सो ताका म्हणटात ग्रोथ वेलॉसिटी. जर तुजी ग्रोथ वेलॉसिटी वाडपाची आसा, तूं वाडत आहा पूण मातसो सकयल वाडटा. दुसरो भुरगो वर्साक 8 सेंटीमीटर वाडटा पूण तूं वर्साक
5 सेंटीमीटर वाटता की 3 सेंटीमीटर वाटता पूण रेग्युलर वाटता, दॅट इज यू शूड बी सॅटिस्फायड. जर तुजो तितकेच तितकोच उरता नाजाल्यार देंवता अंयशीं आसलो तो आतां हायट देंवपाक अनयुज्युअल, बट दॅट इज फॉर वेट. पूण तुजी जर हायट तितकीच उरता देन इट इज समथींग टू वरी. आता ह्या पेशंटाच्या बाबतीत आवय मोठो म्हणटा ती बापूय मोठो म्हणटा, त्याचे दुसरे पयशे जाले त्याची वेटूय कमी आहा. बरोबर. 4 वर्साच्या भुरग्याची 9 किलो वेट म्हणटा ती आणि दुसऱ्याची म्हणटा 12 किलो वेट, म्हणजे ताका सम प्रॉब्लेम आहा. सो दोतोरान ताका एडमीट जाव कित्याक म्हटला की ताका सगळे टेस्ट करूंक सोदता दोतोर, पिन पॉयंट करपाक प्रॉब्लेम खंय आहा. हायटाचेच न्हू प्रॉब्लेम हे, वेटाचेय प्रॉब्लेम आहा. सो दुयेंस खंय आहा, खाता तें पचना ताका हांगा, काय पोटाक ताका सारके आहार गावना, काय किडनीक प्रॉब्लेम आहा, काय आनी अवयव प्रॉब्लेम आहा. सो दोतोराक इन्व्हेस्टिगेट करून दोतोर एक्झॅक्टली कन्क्लुजनार येतलो आनी तुका सांगतलो बाबा हे उपाय करपाचे. बरोबर. सर म्हाका आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. या. Hello doctor, I got 2 questions to ask. Yeah, you can ask 3 questions also. फक्त घराकडल्या टीव्हीचा आवाज कमी करपाय. आवाज बारीक sir. Very good. विचार. Okay, my first question is what precautions and care to be taken from birth and before birth of a baby so that he becomes an intelligent child? Good. हो टॉपिक आम्ही सुरुवातीकूच घेतलेलो. नेक्स्ट क्वेश्चन आता विचारता. विचार. आता विचारता. विचार. Okay, what precautions and care to be taken after conception of a baby so that he doesn't get diseases like heart attack, diabetes, stroke into adulthood? व्हेरी गुड. बरंच वाईड क्वेश्चन असा, कारण ते बेस्ट कॅन्डिडेट होतं कळा. सर दिस इज युअर अकॅडमिक परफॉर्मन्स. चलो आता बिफोर डिलिव्हरी पहिली घेऊया. हांवें ऑलरेडी म्हटलां की रिलॅक्सेशन टेक्नीक शिकपाक जाय, लेबर इजी जावपाक जाय. त्याच्या पयलीं कोण तरी ह्या प्रोग्रामान ऑब्स्टेटिशियन येवन गेला आसतलो, ताणें सगळें सांगलां आसतलें की आवयन कितें करपाचें. रेग्युलर विजिट्स, रेग्युलर 8 hours स्लीप, रेस्ट, घरान उल्हासी वातावरण. आमी पळयलो आसतलो अर्जुनान खंय आवयच्या पोटान आसतना चक्रव्यूह फोडून कसो भायर सरपाचो शिकलो. आतां रिसर्चान रिसर्च जाला आनी तेजेर कळ्ळां की भुरगो पोटान आसतना सुद्दां तो सेन्सिटीव आसता, तो दोळे उगडटा, ताका आवाज आयकूंक येता, तो मुवमेंट करता. सो भुरगे पोटान आसतना आवयची एटिट्यूड कशें आसता तेजेर सुद्दां भुरग्याचो फुडाकार खूब आसता. हेजेर एक गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार एक बायल एअरपोर्टा कडेन रावताली, डेली गू गू करून एअरपोर्टा येताली व्हडले आवाज येवन. पूण त्या भुरग्याचे रिसर्चांनी हार्टबिट्स पळयले भुरग्याचे, जाल्यार ह्या भुरग्याचे हार्टबीट एरोप्लेन येवं ना जाल्यार वचो हार्टबिट्स स्टेबल उरताले. दुसरी बायल जी जंगलान रावताली तिका हाडून थंय दवरली जाल्यार जेन्ना एरोप्लेनाचो आवाज जातलो की भुरग्याचे हार्ट डड जावप. सो ताका म्हणटात एक्लिमेटायझेशन. तुका तेच वस्तूचे आयकून मागीर तुका संवय जाता, तूं आबूज जायना. सो भुरग्याचे तसोच पोटान परिणाम आसता. सो आवयन जर उल्हासी आसात, आवयन जर डायट घेत, भुरग्याची वेट युट्रसान जर नॉर्मल वाडत आहात, देन इट इज अ गुड सायन. बरोबर. सो हे सगळे टेस्ट करपाक जाय, रिलॅक्सेशन टेक्नीक करपाक जाय डिलिव्हरी जाताना. मोस्ट इम्पॉर्टंट हांवें पळयलां की यंग लेडीज म्हणजे पयले भुरगे जाता पळय तेन्ना तांकां आतां फुडें ब्रेस्ट फिडींग कशें करपाचें हेजेर कांयच गंदय नासता. एकदां भुरगें येयली की मागीर ती आबूज. आतां भुरग्याक ब्रेस्टाक धरूं कशें, कितके फावटी धरूं, कितके मिनटां धरूं, खंयच्या सायडीक धरूं. एक्च्युअली प्रत्येक आवयन एकदां आपूण प्रेग्नंट जाली की एंटीनेटल क्लासीस अटेंड करपाक जाय, जंय तांकां शिकयतले ब्रेस्ट फिडींग म्हणजे कितें, तांकां एक्सप्लेन करतले डिफरंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट, भुरग्याक धरप कसो, पोझिशन कशें धरप. ब्रेस्टाचो खुबशी अवयव भुरग्यान चोकून जालें 10 मिनटां जालें फट्ट करून ओडून काडटात ब्रेस्टाचे. प्रेशर नेक्रोसीस जाता, निप्पलाक क्रॅक पडटा, ताका पद्दत आसता. भुरग्याक ब्रेस्टाचो लॅचिंग म्हणटा, ताका लॅचिंग म्हणजे घट धरता भुरगें, ताका सोडप कसो लॅचिंग. लॅचिंग आसतना जर तूं ओडीत जाल्यार निप्पल सोर जाता, क्रॅक जाता, मागीर तूं भियाता त्या ब्रेस्टाक धरपाक दुखता, तुका दुखता म्हणटकच दूद साठोवन उरता, ब्रेस्ट टट्टा, ॲब्सेस जाता. ही सगळी कॉम्प्लिकेशनां जाली.